हाय मोगाचो येवकार. आयज आमी इयत्ता 8वीचो दुसरो पाठ शिकतली. पावस आयल्या बरोबर भुरग्यांनो आमी जाणटी जावन नेणटी व्हडा उमेदीन पावसाक येवकार दितात. बारीक मोठ्या सगळ्या झाडांक तरतरी येता. 5व्या रंगाचो शालू नेशिले वरी सगळी धर्तरी 5वीच जाता. पावसा दिसांनी अशें दिसता आजीन चिवली गोदडी घेवची आनी घुसपट मारून न्हिदोवन सोडचें. एक सारको पावस पडत रावलो जाल्यार शाळा तर चुकतातच. तर भुरग्यांनो, आयज आमी उदकातले धाडस ह्या पाठांत पावसा दिसान घडिल्ली एक साहसी घडणुकीचो अणभव घेतली. उदकातले धाडस. लेखक पुंडलीक नारायण नायक. लेखक पुंडलीक नारायण नायक हे मूळ वळवय गांवचे. कोंकणी भाशेंतलो एक नामनेचो साहित्यकार. कथा, कविता, नाटक, कादंबरी, कवन काणयो ह्या साहित्य क्षेत्रांनी तांणी आपले निजपण दाखोवन दिला. तांच्या साहित्यात गांवगिऱ्या वाठारांतल्या वातावरणाचो प्रभाव उठून दिसता. उदकातले धाडस हो प्रसंग त्यांच्या मनू हे साहस नवलिकेंतल्यान घेतला. मनू हो शाळेत शिकपी भुरगो पावसा हुंवारांत व्हाळांतल्यान व्हांवत वचपी एका शाळेंतल्या माणकुल्या भुरग्याक धाडस करून कसो वाचयता तें दाखयला. काणयेक सुरवात करूया. दीस पावसाचे आसले. पावस शिरंधारांनी रगतालो. सेगीत 8 दीस पावस पडत आसलो. पडट्या पावसात चडशे लोक घरा भायर सरनासले. सामकी गरजेची शेता भाताची कामां मात करताले. पावसा खातीर गांवांतले भुरगे सारके शाळेत वचनासले. शाळेत वचपाक आनी एक आडखळ आसली. शाळा गांवापासून बरीच पयस म्हळ्यार 3-4 किलोमिटराच्या अंतरार आसली. मार्ग कसलो, वाटच आसली ती. आनी मदींच एक व्हाळ हुपून वचचें पडटाले. गिमात व्हाळ सुको सडसडीत जातालो. पावसांत मात भरून व्हांवतालो. थंय अजून साकव बांदूंक नासलो. 8 दीस पडिल्ल्या पावसान व्हाळाक सुमारा भायले उदक आयिल्ले. ह्या उदकांतल्यान येवपाक वचपाक जाणटेले लेगीत कांचवेताले. ल्हान भुरगीं तर उदकाक पळोवनूच आंग काडटालीं. मातशे 8-साटे भुरगे मोठ्या धाडसान व्हाळा पलतडी वताले. तांची कालसांवां अर्दीनुसार भिजतालीं. ल्हान भुरगीं व्हाळाच्या भिरांतेन शाळा सोडून घराच बसून आसली. 9व्या दिसा पावस मातसो थारलो. तशी गांवांतली भुरगीं शाळेत वचपाक भायर सरलीं. कांय जाणटेल्यांनी आपणाल्या भुरग्यांक व्हाळा पलतडी व्हरून पावयली. शाळेत वचपी भुरग्याच्या चोम्यात 5 वर्साचें कमल आसले. ताच्या बापायन ताका खांदार बसयले. कमलान उदक पळोवन किळाच मारली. आवय, भियो नाका गो, बापायन ताका धीर दिलो. कमलान भयान दोनूय दोळे गच्च आवळून धरले. देव, बापायन ताका व्हाळा पलतडी पावयले. हांव मागीर कशी येवं? तुजी शाळा सुटपाच्या वेळार हांव तुका व्हरूंक येता. बापायन धुवेक धीर दिलो आनी ताणें मनूक उलो मारलो. ए मनू, म्हगेल्या कमलाचेर मातशी नदर दवर आं. सगळीं भुरगीं शाळेत गेलीं. खूब दिसांनी शाळा गच्च भरिल्ली वरी दिसली. मदली सुटी जावन गेली तेन्ना भायर बरें कडकडीत वत पडिल्लें. पूण अचकीत मळब काळें जालें आनी मातशें पावस चडटलो अशें दिसपाक लागलें. शाळा सुटपाक आनीक वरभर आसलें. पूण पावसा आदीं भुरग्यांनी घरा पावचें म्हणून मास्तरान शाळेची घांट मारपाक लायली. भुरगीं उमेदीत येवन कलकल करीत भायर सरलीं आनी आपणाले घरचे वाटेक लागलीं. ल्हान भुरगीं व्हडल्या भुरग्यांच्या फाटल्यान धांवपाक लागलीं. सगळ्यांच्या पोटाक भूक लागिल्ली. धांवपाक बळगे नाशिल्ले.
पूण पावसान भिजची न्हय म्हण सगळीच बळ्या नीट हाडून धांवताली. कोणे पुस्तकां खाक्यात तर कोणे माथ्यार धरिल्ली. सगळ्या फाटल्यान मनू भायर सरलो. तो मातसो निर्शेल्लो. आयज मास्तरान वर्गांत ताचेर तापय काडिल्ली. मास्तरान विचारिल्ल्या पुस्तकांतल्या एका प्रश्नाची जाप ताका खबर नासली. तेन्ना मास्तरान ताका तोमणो मारिल्लो, शिकप सोडून हेर उद्देग कर. तो घराची वाट माड्डुपाक लागलो. पावस पडटासो जातालो पूण तो धांवलो ना. भिजल्यार भिजू ताणें मनांत म्हळें. तेच मंद गतीत तो चलपाक लागलो. केदोय पावस आयल्यार थांबचोय ना आनी धांवचोय ना. ताणें आपणाचेरूच राग काडीत म्हळें. 5 मिनटां तो चल्लो आनी अचकीत ताका भुरग्यांचो बोवाळ आयकुपाक आयलो. ती बोबो आनी उयेल्यो मारताली. येदो वेळ सवकासेन चलपी मनूच्या पांयांत वीज संचारली. पांयांक चक्रां आशिल्ले वरी तो धांवपाक लागलो. सगळी भुरगीं व्हाळाकडेन जमिल्ली आनी हात वावडून मोठ्या मोठ्यान किळाच्यो मारताली. थोडी आयले तडीक तर थोडी पयले तडीक असली. कितें घडलां म्हणटा ते खिणभर मनूच्या लक्षात आयले ना. सगळी वांगडाच कलकल करताली. त्या खातीर कोणाचेच कितें ताका सारकें आयकूंक येना आसले. खरशेत खरशेत तो व्हाळाच्या देगेर पावलो. व्हाळात कोण तरी भुरगे व्हावत गेला म्हणपाचें ताणें ताडलें. कोणे तरी ताका बोट करून दाखयलें. व्हाळात एक ल्हान भुरगें व्हावत वतालें. ते मदीं मदीं हात पाय वयर काडटाले, तकली उबारताले. मनून खांद्या वयलो बोटवो कुशीक भिरकायलो आनी शाळेच्या कपड्यांनीच व्हाळांत लोटून दिले. उदकाच्या लोटा बरोबर तो सकयल व्हांवन वचपाक लागलो. ताका कमरा वयर उदक जाताले. ताचे पांय मात मात तळाक तेंकताले. तोल सांबाळूंक जमनासले. तो व्हाळाच्या कडांक आदळटालो आनी तसोच उदका बराबर लोटतालो. उदक खदोळ जावन तांबडे जाल्ले. मदीं मदीं उदक मनूच्या नाका तोंडात रिगताले. पूण मनून ताची पर्वा केली ना. ताणें मुखार पळयलें. ते माणकुले भुरगे बऱ्याच नेटान पेल्ल कशे व्हांवन वताले. ते एका खिणाक उदकांत बुचकाळटाले तर दुसऱ्या खिणाक वयर उफेताले. मनून आनीक बळ हाडले. आतां व्हाळाक बरीच खोलाय आसली. मनूक हड्ड्या मेरेन उदक जाताले. ते भुरगे आनी मनू हाच्यात आतां 10 फुटाचे अंतर आसले. काय खिणा भितर आपूण त्या भुरग्याक घट्ट धरतलो अशें मनूक दिसले आनी त्याच खिणाक ती दोगांय व्हाळाच्या एका मोडणार पावली. व्हाळाची व्हांवती वांकडी सरिल्ली. थंयच गच्च काट्यारी झोपां आसली. ते भुरगे काट्यारीक फारावन अडून उरल्यार पुरो अशें मनूक दिसलें. तशें जाल्यार मागीर रोखडोच तो ताका धरूंक पावतलो आसलो. पूण तशें जालें ना. काट्यारेक त्या भुरग्याची मुस्तायकी फारावताशी जाली आनी ते परतून व्हांवपाक लागले. मनू त्या मोडणार पावपाक ते पयस पावले आनी मनूचे खोमीस मात त्या काट्यारेक फारावले. कशेंच सुटना जाले. भुरगे तर फुडें फुडें व्हांवत असले आनी थोड्या अंतराळ व्हाळाचें तोंड न्हंयेक मेळटालें. एक फावट भुरगे न्हंयेत पावल्यार मागीर कसलीच आस धरून उपयोग नासलो. मनून स्वास अंदून धरलो. व्हाळाच्या एका फातराक पांय तेकून तो कुशीक सरलो. काट्यांतल्यान तो भायर सुटलो पूण ताच्या खोमसाचे फाटीचो कुडको मात पिनून काट्यारेक फारावन उरलो. फाटी वळोवन पळोवपाक ताका फुरसत नासली. आतां उदक गळोभर जाल्लें. फकत मदीं मदीं तळाक पांय तेंकताले. मनून व्हाळाचे एके कडेक उजवो पांय तेकयलो आनी चुई करून उदकाच्या लोटात आपणाली कूड लोटून दिली. उदकाच्या दुपेट वेगान तो मुखार पावलो. मुखावयल्यान ताका न्हंय दिसताली. तो भुरग्याच्या सामको म्हऱ्यांत पावलो.
ताणे उदकात उडी मारली, भुरग्याच्या बगलेक पावलो, ताच्या मुस्तायकेक ताणे हात घालो आणि रोखडेच मनगट घट धरले. आपणालो दुसरो हात ताणे धडेच्या फातराक धरलो. कांय वेळान पाय घट्ट रोमून ताणे भुरग्याक वयर उबारले. ते भुरगे म्हळ्यार कमल असले. व्हाळाचे धडेर तो चढलो. खाचींतल्यान वाट काडीत तो वयर आयलो. कमल मात्तूय साबुतीर नासले. उदक पियेवन ताचे पोट टटटीत फुगिल्ले. वयर येना फुडें म्हणून कमलाक पांयांक धरून उरफाटे केले. ते सरशी ताच्या तोंडांतल्यान गळागळ करून उदक रकपाक लागले. कांय वेळान व्हाळाचे धडे वयल्यान गांवांतले लोक बोवाळ घालीत आयले. तांणी कमलाक उबारले आनी ताच्या पोटांतले उदक काडपाचे उपाय चलयले. कांय वेळान कमल सावचीत जाले. कमलाच्या बापायन उपकाराच्या भारान मनूक घट्ट वेंग मारली. मनूचे आंग काठयो लागून आनी फातराचेर आदळून सलपल्ले. ल्हान ल्हान घायांतल्यान मातशे रगतूय व्हांवताले. सगळ्यांनी मनूची तोखणाय केली. लोकांच्या गर्देत आज शाळेत मनूचेर तापय काडिल्ली तो थागेलो मास्तरूय आसलो. त्या मास्तरान मनूची फाट थापटून ताका शाबासकी दिली. मनूक सगळो शीण व्हांवून गेल्लेवरी दिसले. काणी हांगाच सोंपता भुरग्यांनो. देव बरें करूं.